एक मुद्दो विधानसभेक येता की 80% रिजर्वेशन आसचें गोंयकारां खातीर. गोविंद बाब, यू हॅव सीन मेनी गव्हर्मेंट्स ऑल्सो, यू हॅव सीन मेनी अप्स एंड डाउन्स ऑल्सो. रियलिस्टीक आसा आयज जेन्ना तुमी ही उलयतात की गोंयकाराक तुमी घेवन तांकां ट्रेनिंग दिवन तांकां कामार घेवचें म्हणून, तुमचे तकल्याक हे 80% किंवा 70% अशें आसा काय जाता तितले चड गोंयकार घेवचे अशें आसा? हांव 80% म्हणून एजेंडा फाटल्यान दुसरो धरून हांव उलोवपाक सोदना. म्हाजें स्पश्ट उलोवप. हांव सांगपाक सोदतां जाता तितले, दॅट शूड बी द रायट वर्ड. म्हणजे वॉट एवर मॅक्सिमम गोवन्स दॅट कॅन बी एम्प्लॉयड and with sufficient training so that everybody does not have to leave Goa and go as against employment. हो एक पॉलिसी ट्रस्ट जावन आसा. आनी एक इम्पॉर्टंट पॉलिसी ट्रस्ट इंडस्ट्रीन जावन आसा. आमचे गोंयकार थोडे जायते प्रॉस्परसली मिन्स इन अ व्हेरी प्रॉस्परस मॅनर दे आर रनिंग द इंडस्ट्री. वाडलेले आसा. हांवें पळयलां वेन आय वॉज डिगींग टू द फायल्स एंड गोईंग थ्रू डेटा अवेलेबल विथ मी, आमच्या गोंयकारांक सुद्दां लँड मेळना आसलें एक्सपांड करपा जाय जाल्यार आनी दुसरो एक प्रॉडक्टाची कंपनी घालपा जाय आसल्यार आमी पयली प्रेफरन्स तांकां दिवपा जाय. आमचे गोंयचे जे उद्योगपती आसा, गोंयचे जे एंटरप्रेनर आसा, तांकां आमी वयल्यान जास्त प्रेफरन्स दिवपा जाय. हांवें अशें ठरयलां की आमच्या गोंयकारांक हांव फर्स्ट प्रेफरन्स दितलो. हांव म्हणना गोंयकारांकूच दितलो, आमकां दुसरेय बरे उद्योग येयल्ले जाय. सो आय विल स्ट्रायक अ बॅलन्स. पयलो प्रेफरन्स गोंयकारांकूय आसतलो आनी दुसऱ्यांकूय बीन आसतलो, खंयची बरी इंडस्ट्री आहा ते प्रमाणे. बट हांगा सारकेंच हांवें पळयलां थोडें एक्सपांडूच करपा मेळना. एक आसा मोहन बाब की जेन्ना आमी इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट म्हणटा, बेजिकली तुमी जसं तुमी सांगलें आनी रायटली सो की पॉलिसीचो भार तुमच्या भुजार येता. बट वेन इट कम्स टू एक्च्युअली एक्झिक्युशन आनी इम्प्लिमेंटेशन जाल्यार थंय IDCचो खूब व्हडलो रोल आसता. आनी आज अलेक्स रेजिनाल्डे IDCचे चेअरमॅन आसात. हो जो फाटली कितलीशींच वर्सां आमी पळयला त्या IDC आनी ती इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटा भितर ना धड कॉर्डिनेशन आसता, ना धड कन्सल्टेशन आसता. ही गजाल तरी आज जातली. जे विचार तुजे आसा व तुजी बुद्धी ती गोंयकारां पासत तरी तूं वापरतलो, गोंयच्या पासत तरी वापरतलो जाल्यार म्हाका दिसना कितें डिफिकल्टी येवपाक शकता व कितें आमी त्रास भोगतले म्हूण. म्हाका बरें दिसलें चेअरमॅन जातकच इमिडिएटली ही कॉल्ड ऑन मी. म्हाका येवन बॅट दिली आमचे बाब रेजिनाल्डान आनी ताका हांवें सांगलें बाबा अशें अशें खूब डिफिकल्टी आसल्यो, आमी कितें करया. तेणें सांगलें आय एम फुली वीथ यू, गो अहेड, फॉर्म्युलेट द न्यू पॉलिसी आनी आमी जाता तितले आमच्या गोंयकारांक आनी बाकीच्यांकूय सोंपेपण दिया. आय एम नॉट फॉर दीस ऑर दॅट. तेणें म्हाका क्लियर सांगलें, म्हाका बरें दिसलें. आय वील फुली गो वीथ यू, लेट अस वर्क इन टँडम, लेट अस वर्क टुगेदर. So I will certainly give him, extend to him also full cooperation. I also expect similarly full cooperation from him. Ultimately, industry should not suffer from any problem. इंडस्ट्रीचो आनी आमची इंडस्ट्रियल इस्टेटींची कागाळा ती मेन इन्फ्रास्ट्रक्चर. आतां पावराची कितें जालें तें आमी पळयलें. बट यू कॅन नॉट टाय दियर हँड्स एंड देन टेल देम टू फायट. ही गजाल आमी फाटली कितलीशींच वर्सां पळयला आनी कन्सिस्टंटली विच एवर गव्हर्मेंट इट मे बी यू हॅव फेल्ड टू रिजॉल्व दियर इश्यूज. अशी परिस्थिती भितर नवीन इंडस्ट्री कित्याक येतल्यो? सी अल्टिमेटली इट इज अ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी. When I talk of industries, it involves also a good network of roads. It involves good power situation wherein voltage is not low or outages are to the bare minimum. Similarly, water supply should be available. हे सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर बराबर आसपा जाय. आनी हांव इंडस्ट्री पॉलिसी करतना हांव तरी तांकां परवानगी दितलो. हांव आमचें कर्तव्य समजता तांकां रस्ते आसून दी, लायट आसून दी, उदो आसून दी, आमी दिवपाकूच जाय. सो आय वील ऑल्सो बी डिस्कसींग इट वीथ माय कलिग्स, सीकिंग देयर फूल कॉपरेशन हुएवर इट इज. एंड आय थिंक अल्टिमेटली द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और जे आमचे मुखेल म्हूण आसता तेंची ही व्हडली जबाबदारी आसता टू सी दॅट द सिनर्जीज आर कंबायन्ड and we achieve the goal set before us. Before we go to transport, now transportaचे म्हाका दिसता खुबशे जाण गोंयकार सद्या रोखडेच रावतले आयकुपाक. SEZाचो इश्यू सोंपलो काय? ही जमीन आमचे कडेन आसा, वापरपाक मेळटा, कारण इतली व्हडली जमीन, पयशेय आतां दिवपाची परिस्थिती आमगेली जाली. आतां कितें? SEZ लँड जे आमी दिल्लें SEZ म्हूण, तेन्ना विधानसभेन हांवूच उलोवपी तेन्ना हें व्हडलें सगळ्यान व्हडलें स्कॅन्डल म्हूण. तेन्ना कोण आसले तेणी आपले स्वताचे हँडरायटिंगान बुरोवन दिल्लें की अमके इंडस्ट्री ही जमीन दिवपा जाय म्हूण.
तरी आसतना कारवाय तेंचे केली, केसीस रेजिस्टर केल्यो, क्रिमिनल केसीस सुद्दां रेजिस्टर केल्यो, पूण तुमकांय खबर आसतली आतां त्यो केसीस काबार जाल्यो, कश्यो जाल्यो ते हांव चवकशी करपाक सोदना आनी म्हाका पळोवन वचना. हांव एकूच हॅपी की ही जमीन परत आमकां इंडस्ट्री घालपा खातीर आमचे ताब्यान येयली म्हूण. पूण इट इज एट अ ग्रेट कॉस्ट. इंट्रस्टूच म्हाका दिसता समज 120 कोटी रुपया आतां ती फारीक करता म्हणल्यार 150 कोटी रुपया जातली. वी शूड नॉट हॅव लॉस्ट दीस मनी. हू हॅज मेड इट टू हॅपन? गोंयकार बरे भाशेन जाणा. 150 कोटी तांकां फारीक, आमचीच जमीन आमी तांकां दिली, परत घेवपाक 150 कोटी दिले, परत 150 कोटी म्हणजे कितले जाले? 400 कोटी 500 कोटी सुमार आमी अशेंच उदकान घातले आमच्या गोंयकारांचे पयशे. हेंचेर कांय कारवाय जावना, कांय जावना, तेंचें नशीब म्हणून हांव समजता. तुम्ही म्हणटात तुमी आनी परत पास्टा भितर वचपाना ना. सद्या आमी पळयला खुबशे मिनिस्टरांक सामकी पास्टाची इतली उमेद आहा, म्हाज्यान जाय जाल्यार ते भरपूर खणटात उमेदीन. ना, उमेदीन म्हाका तसली नेगेटीव करपाची उमेद ना. आनी हांव जाणा केल्यार सुद्दां कांय जावपा ना, कित्याक थोडे पावर्स टू बी अशे आसता ते जाणा कशे यू स्क्रॅच माय बॅक, आय स्क्रॅच युअर बॅक, कांयच जावपा ना. सो आय डोंट वॉन्ट टू वेस्ट माय टायम. आय डोंट वॉन्ट टू बी नेगेटीव. आय हॅव नेवर बीन नेगेटीव. पूण गोंयकारांक हांव पॉयंट आवट करता कितें हेजे आदी जाल्ले ते, आनी कशें हें आमकां इंडस्ट्री येवपाकूय ते जमीन दिवन आमकां कशे त्रास जाले ते गोंयकारांक खबर आसा हें कोणें केल्लें ते. हांव तें खुणून वचपाक सोदना, पूण म्हाका फक्त ती जमीन जाय IDCच्या ताब्यान. जे इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड जे प्रपोजल धाडटले वा डायरेक्टली तांकां प्रपोजल येतले, आज तांकां परवानगी IDCन आहा फकत 3000 लँड दिवपाक. वाय शूड इट नॉट बी डबल ऑफ दॅट? 10,000 सुमार तांकां दिवपाक परवानगी आसपा जाय, तेन्नाच इंडस्ट्री येतली. You have to trust each other. Tomorrow, even if IDC chairman is given that power, I will choose to go with that because we both have to work in tandem ultimately.